प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 11वो विसवोर वोड 25 ते 27 पर्यंत. Mathew chapter 11 verses 25 to 27. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेन्ना जेजू असो उद्गारलो, बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया हे वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरलेल्यो आनी सुपुल्ल्या बाळकांक उक्त्यो केल्यो म्हूण हांव तुका दिनवासतां. पळय बापा, अशेंच करूंक तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत दिलां आनी पुताक कोणूच ओळखना बगोर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच ओळखना बगोर एकलोच पूत. आनी जांकां पूत आपले खुशेन बाप दाखोवन दी तीच मनशां. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां फकत आमी 3 वडी वाचल्या, 25, 26 आनी 27. आनी ह्या 25 वडीन जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा, बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपून दवरल्योय आनी सुपुल्ल्या बाळांक उक्त्यो केल्यो म्हूण हांव तुका दिनवासतां. भाव भयणीनो, जेजू हें मागणें आपल्या बापाशी करता आनी बापाक म्हणटा, बापा, तुवें ह्यो सगल्यो वस्तू, खंयच्यो वस्तू भाव भयणीनो? देवान आपलें उतर जाणारांक आनी शाण्यांक लिपून दवरलां. आनी आमी म्हणटले हांव, कित्याक काय देवान आपलें उतर, आपली जाणवाय, आपली शिकोण जाणारांक आनी शाण्यांक लिपून दवरल्या आनी सुपुल्ल्या बाळकांक उक्त्यो केल्या म्हूण? कित्याक काय? आनी जेजू कित्याक आपल्या बापाक दिनवासता? कित्याक हें केलां म्हणून? भाव भयणीनो, ह्या उतराची आमकां सोजमणी मेळपाक आमी पयलीं आमकां सोजमणी जाय. एक ल्हान बाळूक वा एक ल्हान भुरगें कशे भाशेन आपलें जिवीत सारता. एक ल्हान बाळूक आपलो विस्वास, आपली चोत्राय आपल्या पांय मायचेर दवरता. ती कितें करूंक जाय जाल्यार ती सदांच आपल्या पांय माय कडेन पळयतात. आपलो भावार्थ, ताची चोत्राय, ताचो विसोय आपल्या पांयचेर, आपल्या आवयचेर दवरता. आनी आमी जाणो भाव भयणीनो की भुरग्यांक आपणा ती व्हडली न्हान म्हणून, आपली ल्हान म्हणून तांकां आपणाकूच कांय आदार करूंक जायना. तांकां जाय आदार दुसऱ्यांचो, आपल्या पांय मायचो, व्हडल्यांचो आदार जाय. पूण आमी जेन्ना व्हडलीं जाता, आतां आमकां आदार कोणाचो नाका. वय केन्ना आमकां त्रासान पडल्यार आदार जाय, पूण आमी समजता की आमच्यान सगळें करूंक जाता. आमी आमची चोत्राय देवाचेर दवरिना. वय मागणें कोत्ता, तेर्स कोत्ता, सगळें देवस्पण कोत्ता, पूण खरें म्हणल्यार आमी आमची चोत्राय देवाचेर, ताच्या उतराचेर दवरिना. आनी जेजू म्हणटा, जो कोण ह्या ल्हान बालका भाशेन आपलो भावार्थ, आपली चोत्राय देवाचेर दवरता, ताच्या उतराचेर दवरता, तांकां देव आपली जाणवाय, आपलें उतर शिकयता. भाव भयणीनो, आमकां खरेपणी देवाच्या उतराची सोजमणी आयज जाय जाल्यार आमकां जाय पवित्र आत्म्याची गरज. आनी आमकां पवित्र आत्मो कसो मेळटा? ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमिदेव आनी सरोंडार आमी मानून घेता, त्या दिसा जे जेजून आमचे पासत खुर्सार कितें केलां, आपलें रगत वारयलां, तो आमचे पासत मेला, तो पुनोव जिवन जाला, आतां सर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला, हें जेन्ना आमी सत मानता, आमी तोंड उक्तें करून तें आमी परगट्टा, त्या वेळार आमचो आत्मो जेजू सारको जाता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमचो आत्मो जेजू सारको जाता, जेजूचो आत्मो आनी आमचो आत्मो एक जाता, देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. आनी पवित्र आत्म्या उदेशी, पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमकां देवाची जाणवाय मेळटा, देवाच्या उतराची सोजमणी मेळटा. भाव भयणीनो, आमी ह्या संवसाराची आसत जाल्यार, कितली आमी शिकल्या जाल्यार आमकां उतराची सोजमणी केन्नाच मेळची ना. कित्याक उतर
आमच्या आत्म्यांक बरयलां, आमच्या काळजाक बरयलां, आमच्या मेनूक बरोवंक ना, आमच्या भेजाक बरोवंक ना. आमकां तें उतर आमच्या काळजाक, इट इज रिटन टू आवर हार्ट. आनी देखून भाव भयणीनो, हें उतर आमकां उतराची सजमणी मेळप्याक आमकां जाय आमचो आत्मो जेजू सारको जाल्ल्याक. आनी आतां जेन्ना आमचो आत्मो जेजू सारको जाता, जीव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता, पवित्र आत्मो आमचो गुरुजी जाता. आनी पवित्र आत्म्या उदेशी देव आपली जाणवाय, देव आपलें उतर, देव आपलें बरेंपण, देव आपली खोशी आमकां आतां कोडीत कोत्ता, आमकां सजमणी दिता. आनी आतां आमच्यान देवाचें उतर पाडूंक जाता. सगळें जें जेजून आमचे पासून घडलां खुर्सार, ताणें सोंपलां खुर्सार, तें आमकां फावो जाता. आनी आतां आमी एक सर्गीचें सूख ह्या संवसारान भोगूंक पावता. नाजर भाव भयणीनो, जो कोण आजून पासून जेजूक नोको, आजून पासून जेजूचेर बावर दवरना, फकत धर्म करतात, खूब लोक धर्म करतात, वय तांकां उतराची ते उतराचेर चोत्राय दवरिनात, कितें उतर पाळिनात, उतर केन्नाच वाचिनात, उतर केन्नाच सजमून घेवपाक त्रास करिना. आनी हांव भयणीनो, हें करिना जाल्यार आमी कितें करतले? आमी फकत धर्म करतले. हांव मागणें सगळें जें धर्माचें आहा तें करतलें हांव. पूण आमचो संबंद, आमची सजमणी देवाच्या उतराची, आमचो संबंद देवाशी जेजूशी केन्नाच गोड जावंचो ना. तर आयज भाव भयणीनो, त्या ल्हान भुरग्या भाशेन आमची चोत्राय आमी जेजूचेर दवरया, ताच्या उतराचेर दवरया. जेन्ना आमी ताच्या उतराचेर दवरता, देव पवित्र आत्म्याच्या आदारान, पवित्र आत्म्या उदेशी आपली जाणवाय आमकां कोडीत कोत्ता, आपलें उतराची सजमणी आमकां दिता. आनी आतां आमच्यान एक क्रिस्ती जिवीत, एक भावार्थीचें जिवीत, एक जैतवंत जिवीत जिवंक आमी पावता. आनी त्या उपरांत आमी देवाच्या भुरगीं भाशेन आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. तर आयज बाबा खेरीत भाशेन आमी ह्या देवाच्या उतराचेर आमी चोत्राय दवरया. आमी ल्हान भुरग्या भाशेन हें उतर पाळुया, आमची चोत्राय जेजूचेर धरून. आनी खेरीत भाशेन हें क्रिस्ती जिवीत, एक नवें जिवीत, एक भावार्थीचें जिवीत, एक खरेपणी जैतिवंत जिवीत जें जेजून आमकां घडलां खुर्सार, तें आमी जिवोवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.